आज आम आदमी पार्टीची एक प्रेस कॉन्फरन्स चालू असली आणि त्यांना ते अमित पालेकर जो ॲडव्होकेट अमित पालेकर ताका फोन येयलो आणि त्यांना तो आमकां सकयल घेवन येयलो. तेणी आमकां पुजा नायक एक्यूज आहा तेजी भेट करून दिली आणि पुजा नायकान स्टेटमेंटान अशें सांगलें की ते NGP ऑफिसान पयलीं कामाक आसले. मागीर जो सुदीन ढवळीकर आहा मिनिस्टर तेणी जो उत्तम पार्सेकर आणि निखिल देसाय ताका भेट करून दिली आणि जॉब्सचे सेटिंग्स करपाक लागून तेणी ताका मेळोवन दिले. पुजा नायकान अशें सांगलें की हितून CMाचो खंयचोच इन्वॉल्वमेंट ना. आज सकाळी आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स अनाऊन्स केल्या उपरांत म्हाका एक कॉल आयलो एनॉनिमस आणि त्या कॉलान म्हाका रिक्वेस्ट केली की तुमकां एक कोण मनीस मेळपाक सोदता. सो तेन्ना ताणें सांगलें पुजा नायक. सो हांव पुजा कडेन तेन्ना उलयलो आनी हांव ताजे कडल्यान जाणून घेतलें कितें तें आनी म्हाका एक गजाल कळ्ळी की हो एक कुशीक धरून फ्रस्ट्रेशन एक तर ताका 2 चॉयसीस आशिल्ले, जीव दिवपाचो कारण ल्हान भुरगीं आसा घरा कडेन किंवा सत्य भायर काडपाचें. आनी तें सत्य भायर काडपाचो ताणें ब्रेवली एक डिसिजन घेतलें की आपूण सत्य उलयतलें. आनी फाटले 2 दीस जाले ताजो हॅरेसमेंट चल्ला, व्हरून थंय ताका बसयता आनी ताका दीस रात तें स्टेटमेंट चेंज करपाक जाता. सो हांवें ताका सांगलें की तुवें जर हें करता जाल्यार यू हॅव टू रेकॉर्ड युअर स्टेटमेंट बिफोर मॅजिस्ट्रेट. पूण ताज्या पयलीं ते म्हणपाक लागले आपलें प्रोटेक्शन कशें. सो आतां एकूच म्हाका विश्वास बसता तो आज मिडियाचेर गोंयच्या की हांगाच्यान जे वता ते लोक पळयता आनी नाव द गव्हर्मेंट will not harm her or the police will not harm her. हाजेर विश्वास कारण तुमचेर विश्वास दवरला, गोंयच्या लोकांचेर विश्वास दवरला. बाकी ताका कितें जें सांगपाक जाय ताणें स्वता तुमकां सांगचें. सो तुजें काय अशें व्हडल्यान उलय. मातशें मोठ्यान उलया. 24 अरेस्ट जाल्ले आनी एक म्हयनो सुमार हांव अरेस्ट जावन उरलेलें. 4-5 कंप्लेन्स जाल्ल्यो म्हाजेर. सो सांगपाचें म्हटल्यार की हांवें पयलीं हांव NGP ऑफिसान कामाक आसतालें इन 2012 पिरियडान. सो थंयच्यान ही खंय उलय भिवू नाका तूं, भिवू नाका ते तुजे बरोबर रावपाक आयल्या, भिवू नाका. थंय पयलीं हांवें थंयच्यान म्हजी पयलीं खूब कामां जाल्लीं आसलीं. म्हणजे आनी कोणाच्या जॉबाच्या मॅटरांचे पयशे घेवन जॉब चालू आसले थंय. आनी जेन्ना 2019 मेगा भरती येयली तेन्ना सुदिनान म्हाका मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा तेणी म्हाका मातशें मोठ्यान उलय मातशें. सुदीन ढवळीकर आसा तेणी डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर कित्याक ही मेगा भरती आसा. सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून. सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन आमच्या कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्ज आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केलें. आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा. सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला, निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो. आनी एविडन्सली म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले, 2 नंबर आसले. एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन आनी एक आसा तो म्हाड्डोळा एटेच आसा. पुलिसांक पयलीं तुमी स्टेटमेंट दिल्लो? हय दिल्लो. नाव सांगलेलें तुमच्यांनी, मिनिस्टराचें बीन नाव सांगलेलें? मिनिस्टराचें नांव सांगलें आसलें पण हेंची दोगांचीं नांवां सांगलें. पूण तुमकां मिनिस्टरान हें केल्ले पयशे घेवपा खातीर? हय पयलीं तेणी सांगलेलें. पयलीं म्हजे जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळ्ळे सुद्दां आसा. कितले जाणांक जॉब मेळ्ळे? मातशें सांगूं हां ते मातशें आसले जॉब जाल्ले पण ते सांगूंक शकना. पूण कितले जाणांक पयशे दिवन जॉब दिल्ले तुमी? 80च्या वयर आसले. 80 भुरगे. आणि हे खंयच्या डिपार्टमेंटातले सांगू शकता? डिपार्टमेंट अशें वेरियस डिपार्टमेंट आसले. नॉट ओनली
मागीर ना आफ्टर 2019 to 22 सुद्दां एप्लिकेशनां घेतलेली न्हू तेंचो जॉब कोणाकूच मेळना. तशें तूं एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण कोण आनी खूब जाणां आसा. खूब यंग जाणां. आसात. ती खंयसरली सगळी? थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्लीं खूब कडलीं आसात. बट ती कितले जाणां आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम एक्चुअली. ओके. सो आनी हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक जेन्ना हांव अरेस्ट जाल्लें तेन्ना. बट तो टोटल अमावंट धरून 17 कोटी आहा तो? ना हो फक्त तो तुजोच? आनी तेंचो कितलो आहा टोटल? नुकरा काल ती कितली एप्लिकेशन आहा? ती 100 कितली प्लस आसा. ती कितली एप्लिकेशन आहा? 100 प्लस आसा. ना टोटल एप्लिकेशनां सांगूं शकना जेन्ना मेगा भरती आयकलें आसतलें की म्हणजे 4000 जॉब 6000 जॉब मागीर 10,000चेर सुद्दां अनाउन्समेंट जाल्ले ते. लास्ट टाइम ऑफिसर पोलिसेन जे सांगले पळय की ते फ्लॅट ते तशें कांय ना आनी जॉब्स कॅन बी कांय ना म्हणून सगळे फोटो उलयला म्हणटा पोलीस. ते फ्लॅटांतले बद्दल म्हणला की ते फ्लॅटान वचोंक ना म्हणून तुमी काय मेळूंक ना. ते फ्लॅटान फ्लॅटान हांव थंयच व्हरून दितालें पण थंय आतां ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा पण आमी थंयच दिल्या. थंयच दिल्या. हय, ते कोणाक मेवले थिंगा कोणाक मेवले तुमी? थिंगा कोणाक मेवले हे एका मेवल्या ऑफिसराक मेवले थिंगा पयशे दिवपाक? हय थंय पयशे पयशे ऑफिसरा कडेन दिले? हय. SP फटींग उलयता तुमी नांवां काडल्या तेच ऑफिसर तुमकां खंय आशिल्ले? तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पैसे दिले ते? हय उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाई यांचे कडेन ऑफंटली घेताले ते पयशे. लास्ट केन्ना दिले लास्ट केन्ना दिले 2022. ते फ्लॅटार. हय थंयच दिला. मॅडम तुम्ही पुलीस गार्ड करता आता कित्याक पुलीस ना म्हणटा म्हणजे इन्क्वायरी केल्या तेंची इन्क्वायरी काय मेळना. बेसिकली ताणें म्हाका सकाळीं सांगले प्रमाणे ते म्हणटा की आपल्याक आपयता बसयता 7 पर्यंत बसयता आनी अशेंच जाल्लें म्हणून म्हणटा. कोण आशिल्लो ऑफिसर तो? DYSP सुरेश हळदकर कोण असलो? क्रायम ब्रांचाचो. आता तुम्ही 2 दीस येयल्ली क्रायम ब्रांचान तेन्ना तुमी सांगूंक नासलेलें तांकां? सांगलें सगळें म्हणजे आता SP फोटींग उलयता म्हणटा. हांवें खरें आसा पळय तें सगळें सांगलेलें आसा. ऑफिसरांक केन्ना लास्ट टाइम सांगला की सीएम हितून इन्वॉल्व ना ते सारकी गोष्ट. हय सीएम हितून इन्वॉल्व कोणूच ना सीएम. सो काल जे पोलिसांनी सांगला ते सगळे फोटींग म्हणटा. हांवें की म्हाजें खरें आसा पळय तें सगळें हे सांगलेलें सगळं आसा. तुम्ही SP सांगलेले म्हणजे तुमचे पण तुमचे कडेन एविडन्स असो कितें आहा की तुम्ही म्हाजे कडेन आसलो तो लायक ते म्हणटा पिस्तोलीच्यान माटोळा दिलो म्हणून हांवें पण माटोळा म्हाका रिटर्न तो मेळना मोबायल. तू जॉब स्लॉट पडपा खातीर सगळ्यात जिम्मेदार कोण आसा? मंत्री काय ऑफिसर हे स्कॅमान? म्हणटा केलो मंत्रीच आसा कित्याक तेणी तेंचे कडेन ह्या वेव्हारान पयलीं तेणीच हाडलेलें. हां तेणी तुका अप्रोच केल्ले सुदिनान म्हणटा मंत्री तेणी हाडलेले त्याच्या खातीर. आणि बाकीची जी चेडवां आहा तांकां तेणी ते केल्ले काय? ना पर्सनली कॉन्टॅक्ट केलो काय? तुमचेर एक एलिगेशन केलां की तुमी ते मिडियाक इकते घाल्या न्यूज पेपर इकते घाल्या म्हणून दवडीकरान तो तुमी म्हणटा ते एलिगेशन म्हणटाचे? म्हाजें फायनान्शियल कंडिशन अशें ना की हांवें म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां घरा बशिल्लें आसा सो मिडियाचे तर विकते घेवपाचो प्रश्न ना. दवडीकरान तुका पर्सनली अप्रोच केल्ले काय आनी कोणा कडल्यान? जेन्ना पुजा नायकाक क्रायम ब्रांचान इन्व्हेस्टिगेशन करपाक गेल्लें तेन्ना पुजा नायकान अशें सांगलें की जो DYSP आहा सुरेश हळदणकर तेका तो प्रेशरायज करतालो ही जी नांवां आहा ती घेवं नाका म्हणून. फायनली 1 वर्सान अशें कळ्ळें की पुजा नायकान तेजें तोंड उगडलें आनी हितून कोण कोण मिनिस्टर जावं ऑफिसर इन्वॉल्व आहा ते सांगलें. आतां पळोवया की जे कोणी पयशे दिल्ले जॉबाक लागून तेजे पयशे रिटर्न गावता काय म्हणून. तुम्ही पळयतात GNH. ओ मेलो कितरे रास्ता पोच मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरे? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह. नायट्रोजन गॅस व्हील अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय